जेसून तोमासाक म्हणलें, वाट सोग आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचोना बगोर म्हजे वरवीं. तुमकां म्हजी वळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची वळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका तेंकला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखूय, इतलेंच आमकां पुरो. जेसून ताका प्रतिपाल केलो, फिलीप इतलो वेळ तुमच्या सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखूय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता. हांव बापा सोबीत आसां आनी बाप म्हजे सोबीत आसा, आनी बाप म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव ती कर्तुबां करीत आसां. म्हज्या सोब मानून घेयात. हांव बापा सोबीत आसां आनी बाप म्हजे सोबीत आसा. कर्तुबांक लागून तरी सोद मानात. हांव तुमकां सोद सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुबां आपुणूय करतलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुबां करतलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या मागशात तितलेंय हांव करतलो आनी अशी पुता सवे बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवेन मागशात जाल्यार हांव तें करतलों.